8, page 4. Devaci vedi soria veta, kusha kalsono znaka di dolea, devaci visa soruna veta, devaci avega, tu somos mochega, tu visvashi Ci dograci dohena makavadako devaci vedi soria veta kusaka sodos makari dorea devaci viswas toruna veta devaci सगळ्यांक देव बरो दिसच्यो Father. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेले कार्मिना वेगस तेव्हा आपणा सुशा आपूण वेल्यार एक वर्स पडटा कसले पातोक आसा जाल्यार तेव्हा ते धुवन काडून सर्गीचे राजभाव करूंक मागुया पसरेबार वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता जासिंतो आफोन्सो लुसियो आफोन्सो लेस्टन आफोन्सो जुझे पेरेरा डेलिया डायस क्लॅरिना कार्डोसो मारिना वेगस ऑजबॉल वेगस मारिया वेगस आणि मानिशा पेरेरा हे भाशेन ह्या कुटुंबा पासत आमी मागुया बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान Amen. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवय असू म्हजे परिमाण आयज पवित्र सभा परब समोरपता आमचो सोमी जेजू क्रिस्त परम आनीक सासनीक याज्ञीक इटर्नल हाय प्रिस्ट आनीक परब समोरपता तेन्ना करीत भाशेन आमी ह्या याज्ञिकाक सासनीक याज्ञिकाक मान दिवंक आनीक जे आमचे मिसांव हे सासनीक याज्ञिका भाशेन ताचें संवसारी मिसांव आसलें तें आमचें मिसांव ओळखून घेवंक तें विस्वासीपणी पाळूंक त्याच याज्ञिकाक सासनीक याज्ञिकाक आमी गवाय दिवंक आमकां सगल्यांक देवाची कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाचें आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पिकोवणेचें जावंक पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया आनी दूख धरून सगलीं बराबर म्हणुया सर पोतपितार देवा आनी तुमकां बाबा पडिनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध हे बसोत भाग्यो सदांच भायर मारे सगल्यांक देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा पडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पोतविदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक Amen. Sobiaka gutko Sobiaka gutko Krisaka gutko Krisaka gutko Sobiaka gutko Sobiaka gutko देवाक आमी दिनवास वाकाणुया आनी मोहिमा आमी विचारुया मोहिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती बऱ्या मनाच्या मनशाक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पोतविदार देवा बाबा आमी तुका वाकाणटा आमी तुजी स्तुती करता आमी तुका नमस्कार करता
आमी तुका महिमा दिता तुज्या हातूर वैभवा पासत आमी तुका दिनवासता सोम्या एकल्या जोडीत पुता जेजू क्रिस्ता सोम्या देवा देवाचे शेडे बापाच्या पुता तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर तू संवसाराचे पाप काडटाय आमचे माकडे आयकून घे तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची काकलूत कर कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू सोमी एकलोच तू बोवरतो आमेन प्रार्थुया तो सोबीर उगीस रावन आमचे कासकी ते सांग देवा मुखार दवरात सर्वेस्परा देवा तुझे मोहिमे पासत आनी मनशांचे सोडवणे खातीर तुझ्या एकल्या जोडीत पुताक परोम यांनी सासणीक याज्ञेक केलोय पवित्र आत्म्याक पाठवून जांकां ताणें आपल्या गुटाचे मुणयारी आनी कारबारी जावंक बिचून काडल्यात ताणें घेतलेल्या मुणयारपण विस्वासीपणी पाळूंक निर्मी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जे क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जी येता राजभर चलयता सासणाच्या सासणात आमेन. हेब्रावांक बरयलेले शिटीवेलें वाचप भावां भयणीनो फाटकुल्याच्या आनी बोकड्याच्या रोगतान केन्नाच पातकां काडून उडोवंक जायनात ह्या पासत संवसारान येताना जेजून अशें म्हणलें योद्न आनी भेटवण्यो तुका नाका जाली पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली पातकां पासत ओम आनी बोलयो तुका मानूंक ना तेन्ना हांवें म्हणलें हो पळय हांव येतां पुस्तकाच्या कवल्यांचेर म्हज्या विशीं बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे तुजी खुशी करूंक देवा हांव येतां पयलीं तो अशें म्हणटा योद्न आनी भेटवण्यो तुका नाका जाली ओम आनी पातकां खातीर बोलयो तुका मानूंक ना आनी तोरी आसतना हे सोगोट सोमूर्ती प्रमाणे वमतात उपरांत तो अशें सांगता हो पळय हांव येतां तुजी खुशी करूंक हांव येतां ह्या पोरी पयली बंदाबास काडल्या आनी दुसरी इस्तापल्या हेच कुशेच्या धर्मान जेजू क्रिस्ताचे कुडीच्यो एकेच फावटी योद्न जालें आमकां पवित्राय मेळ्ळ्या सर्वेस्पराचें उतर देवाचे ओळखकार आमचो जबाब हो पळय हांव येतां तुजी खुशी करूंक हांव येतां म्हणुया हो पळय हांव येतां तुजी खुशी करूंक हांव येतां योद्नू भेटवण्यो तुका नाका जाली पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले ओम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय तेन्ना हांवें म्हणलें हो पळय हांव येतां जबाब हो पळय हांव येतां तुजी खुशी करूंक हांव येतां तुजे कुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राचो ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलोलो आसा देवान म्हज्या काळजान तुजे सुमूर्तीचो हांव मोग कोत्तां जबाब हो पळय हांव येतां तुजी खुशी करूंक हांव येतां सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेत हांवें परगोट केलां म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना हें तूं बरो जाणाय सर्वेस्परा जबाब हो पळय हांव येतां तुजी खुशी करूंक हांव येतां तुजें प्रमाणीकपण म्हज्या काळजान हांवें गुप्ती दवरूंक ना पूण तूं ज्या विस्वाशीपणाचो आनी सोडवणेचो हांवें प्रचार केला व्हडली सभा जमता तेन्ना तुजो मोग आनी विस्वाशीपण
हांवें लिपोवंक ना. जबाब हो हो पळे पळे हांव हांव येता येता, तुजी तुजी खुशी खुशी करूंक करूंक हांव हांव येता. येता. उद्गार. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. शोब्द मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो, ताची मोहिमा आमी देखल्या. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्विसभर तुमची सोबी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोब्याचो लोका प्रमाणे शुभवर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. वेळ जातोच जेजू जेवणाक बसलो आनी ताचे संगाती धर्मदूत. ताणें तांकां सांगलें, कोळसोच्या आदीं तुमचे संगाती हें पास जेवण करूंक हांव चड आनी चड अतिरेकतालो. देवाच्या राज्यांत हें पूर्ण जायसर ह्या फुडें हांव हें जेवण नव्यान चाखचो ना म्हूण हांव तुमकां सांगतां. आनी ताणें पात घेतलें आनी बापाक दिन वासून ताणें म्हणलें, घेयात आनी तुमचे भितर वांटात. देवाचें राज्य येयसो दाकांच्या फळाचें हांव आनीक पिवचो ना म्हूण हांव तुमकां सांगतां. आनी ताणें उडो हातांत घेतलो, बापाक दिन वासून तो मोडलो आनी तो आमकां दिवन म्हणलें, ही म्हजी कूड, तुमच्या पासो समोर पुजी, हें म्हज्या उगड्याशाक करात. हेच परी जेवण जातोच ताणें पात घेवन म्हणलें, हें पात म्हज्या रोगतान स्थापलेलो नवो करार. तें रोगत तुमचे पासत वारोवचें आसा. सोमयाचें शुभवर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. म्हजे बहीण मानो आयज आमी परब समोरपतांव आमचो सोमी जेजू क्रिस्त परब आनीक सासनीक याज्ञीक. आनी ही परब आमी समोरपतांव तेन्ना दोन वस्तू आमच्या जिवितांत आमी मनांत दवरूंक आनीक कित भाशेन आमच्या जिवितांत पाळूंक करचेच्यो. पयली वस्त, जेजू निमाणें जेवणार बसलो तेन्ना हें जेवण कोत्ता तेन्ना हें मिसाचें बलिदान ताणें घडोवन हाडलें. म्हजे बहीण मानो, जेजू आपल्याच जिविताचें बलिदान कोत्ता. आपलेंच रगत, आपलीच कूड तो आमकां दिता. आनी हे भाशेन जेजू परब आनीक सासनीक याज्ञीक जाता. आदल्या कोरांत आमी जाणा देवाक कशे तरेन मोनजातीचें बलिदान भेटयताले. पूण नव्या कोरांत जेजू हो आपूण बली जाता, मेंढरो जाता आनीक आमच्या पातका पासत आपलें जिवीत सोडवणे पासत भेटयता. आनीक दर दिसाक ही मिसाचें बलिदान आमी भेटयता तेन्ना जे कालवार दोंगरार कडलें तें हेच मिसाच्या बलिदानांत घडटा. आनी ही मिसाची भेट जेजून कित्याक घडोवन दवरल्या? कित्याक दर दिसाक आपणाकूच आमकां दिवंक, आपणाकूच आपलें मांस, आपलें रगत आमकां दिवंक, आमच्या सांगाताक रावूंक, आमकां बोळान भरूंक, आपली कृपा आमकां दिवंक. सो देखून म्हज भयण मानू, गरजेचें ह्या मिसाचे भेटेचो आमी मोग करूंक. आनी जितले फावटी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो ते घेता तेन्ना भक्तीपणान वांटो घेवंक, भक्तीपणान वांटो घेवंक. जायतीं जाण विचारतात खंयसर बरयल्लें आसा, कितें आसा पवित्र पुस्तकांत. म्हज भयण मानू, जेन्ना आयच्या शुभवर्तमानांत मेवता हे मिसाचें बलिदान जेजून घडलें. आनीक जर नवे कोरांत आमी पळयलें, आदीं क्रिस्तांव कितें करतालीं, सगळीं एकवटान येतालीं आनीक उतराचे मोडणेक आनीक उंड्याचे मोडणेक ते कितें करतालीं, वांटो घेतालीं. उतराचे मोडणेक आनीक उंड्याचे मोडणेक. आनी हेंच कितें दर मिसाच्या बलिदानांत घडटा. उतराची मोडणी जाता आनीक उंड्याची मोडणी जाता. सो देखून म्हज भयण मानू, ह्या मिसाच्या बलिदानाचो आमी मोग करूंक गरजेचो
आनी भक्तीपणी वांटो घेवंक गरजेचें. दुसरें म्हजे भयण मानू, हें मुणयारपण चडोवंक आनी मुणयारपण फुडें व्हरून तोच जेसू, तोच देव कितें करता, मनशाचेर हात दवरता आनीक वेंचून काडटा. आनीक क्रिस्ताच्या जेजूच्या नांवान यादनीक हें मिसाचें बलिदान चलयतात, फुडें वतात व मिसाचें बलिदान पेटयतात. देखून म्हजे भयण मानू, गरजेचें आमी यादनीक फावो सांग पवित्र सभेक आनीक अदीक यादनीक फावो सांग. आयज आमी पळयता वेगवेगळ्या कारणाक लागून आमच्या कुटुंबांत भुरगीं उणी जाल्लीं आसात आनीक हें आपोवणें देव आपोवणें यादनीकपणाचें तें उणें जायत गेल्लें आसा. सो देखून दर दिसाक आमी मागोवंक गरजेचें आनीक आमकां आमच्याच कुटुंबांतली ही यादनीकपणाची आपोवणी उत्पन्न जावं. आनी जेन्ना म्हजी भयण मानू आमचीं भुरगीं वाडटा तेन्ना ही मिसाच्या बलिदानाचो मोग आनीक मागण्याचें वातावरण हें गरजेचें. आनीक जितली आमची खोशी दाखयता तेन्ना आमचो मोग, आमचो सहकार, आमचो हुस्को ते वाटेन ते दिशेन पावलां मारूंक तांकां आमी आदार दिवंक. तर म्हजी भयण मानू, ही परब आमी समोरता तेन्ना ही परब आमकां उगडास कोत्ता की दर दिसाक जेजू आपलें जिवीत आमकां फावो कोत्ता, आमकां आपली कृपा दिता, आमच्या सांगाताक तो रावता, आमकां आपल्या बळान बसता. तर म्हजी भयण मानू, हे मिसाच्या भेटेचो आमी मोग करुया, भक्तीपणी वांटो घेवया आनी ताची कृपा बळ घेवन आमचें जिविताचीं पावलां मारूंक वावरूंक कृपा मागुया. बेठोवनय आमी गायन गावया. सी 18 यादनीक उंडो समोर बिटा पान 30 आनी 4. सी 18 पेज 36. यादनीक उंडो समोर बिटा आमची मोना समोर आमी आमची जीव बेडोया विसारो तो कोर दिता इवर आमी आजी जावया. म्हज्या बाबा बनेन म्हजें तुमचें बलिदान सुर पुदबिदार देव बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेन आमच्या नक्या पयसुच्या दाबाक सर्वेस्वर मानून घेवंक. सर्वेस्परा जेजू क्रिस्त आमचो मोदेस ही आमची दानां तुका मानता तसलीं सारशीं कर आनी आमकां आपल्या एकवटान तुका मानता तसलें बलिदान कशें भेटूं तूं जियेताय राजभोग चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यान सोबे आसूं. तुमचे गांवसां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय वारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. वय वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सर पोतपेदार सासनाचे देवा सर कांय सोदताय आमी तुका तीन वासूंक पावो. हो कायदो तीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पवित्र आत्म्यान मागून तुज्या एकल्याच सोणीत पुताक नवे आनी सासणी कोराराचो परम यादनीक केलो आनी तुज्या अजापंत येवजणे वरवीं ताचें एकूच यादनीकपण पवित्र सभेन चालू उरचें म्हूण तुजी खोशी जाली. जेजू क्रिस्त आपणे आपणायलोले पोरचेक न्हूच रायाळ यादनीकपण नेटयता पूण एका भावाच्या मोय पासान हात पाटोवणे वरवीं आपले पवित्र मुणयारपण वांटणेली जावं मनशाक विचून काडटा. ताच्या नांवान ताणें मनशाचे सोडवणेचें बलिदान नवसरूंक तुज्या भुरग्यां मुखार पास्काचें जेवण मांडूंक तुज्या पवित्र सभेक प्रिती मोगान चोरूंक तुज्या उतरान तांकां पोसूंक आनी संस्कारा वरवीं तांकां घट करूंक फावो.
तुझे पासत आनी आपल्या बाबा भयणीचे सोडवणे पासत आपलें जिवीत तुका समर्पितात तशें जेजू क्रिस्ताचो उपकार जावं ते मेहनत घेवन वावुरतात आनी तुका भावार्थाची आनी प्रिती मोगाची निरंतर साक्षी दितात. देखून देवदूतां आनी सोमे सांतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच थाळ्यान आमी गायता. Surgani संसार बोलल्या तुझ्या वैभवान होजाना सुर्गी सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुबागी होजाना सर्वेस्परा करस पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सो देखून दोन पर्यंत तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून निदान पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो पोरा दिसालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो आनी आपल्याशी सांग दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. हे म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्याशी सांग दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी हातल्यान पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणेक कोऱ्याचें रगत पातकांचे बक्षण मेजच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत ती वारवतली. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट सोम्या तुझे मरण आमी समोरता आनी तू परत येसो तुझे पुनरुज्जीवन करता. देखून सर्वेस्परा सोम्या जीवच्या मरणाच्या आनी पुनरुज्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिवितात चुंडा सर्वांची कास भेटयता. तुज्या मुखार येवंक आनी ती सेवा करूंक आमकां फाव करीन देखून आमी तुका आदिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडीत आनी रोगतांत वांटो घेतल्याक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करूं म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिवा आमच्या भाग्यत बापा आनी फिलिपनेर आमच्या गोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोळी बापा आनी सगल्या संस्कारनी घेतले बरोबर तिका प्रिती मोगान सपून कर. तशें पुनर्जीवनपणाच्या बरोबरशान उतरून गेले ते सगळे आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर. अशा आकृतीन अंतरलोल्यांक समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकृत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंतांक वार मारी देवाची मायज सांगाती भाग्यवंत जुझे तिचो पोती भाग्यवंत धर्मदूता भाग्यवंत जुझेबास सांत मिगेल सांत फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगताक तुका वाखाणूक आनी मोहिमाक गावंक आमकां फाव कर. क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान तेवा सोर पदवीदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनांत दवरून ताणें शिकवण प्रार्थन तिरक्योन म्हणया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां आमकोस आनी आमकां ताणें पड दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक बरोवशान उतरकतल्यांक आमकां तुज्या उदक काकुतीन
सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोड ती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेस क्रिस्त तातव्यांच्या दोन मुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या शुभेच्या बाबाट्याचे दिसकाल आमच्या कोशे परमण तिका शांती दिवन तूं सकाळ पोटान सांबाळ. उजिया त्या राजभोग चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सवय आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेका मोगान जेवची शांती दिया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जेजू आमच्या काळजांत शेवताना गायन गावया. म्हज्या जेवणाक येयात. पान 60 डी 28 पान 60 डी 28 पेज 62. म्हज्या जेवणाक येयात. आपण कशी बसात म्हज्या कुडी रोकान कशी दादोस जायात. म्हज्या जेवणाक येयात. आपण कशी बसात म्हज्या कुडी रोकान कशी दादोस जायात. जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. 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 हुंडो म्हणून वाटात जिवान भरून वचात. तुमी चुंडो जायात दुसऱ्याक जिवान मोरात. हुंडो म्हणून वाटात जिवान भरून वचात. तुमी चुंडो जायात दुसऱ्याक जिवान मोरात. जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. 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 म्हजे कुडी वांगडा तुमचें गिलां दियात. म्हज्या रोगता वांगडा तुमचें भियोन दियात. म्हजे कुडी वांगडा तुमचें गिलां दियात. म्हज्या रोगता वांगडा तुमचें भियोन दियात. जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत
प्रार्थूया. सर्वेस्परा ह्या देवीक बलिदानाच्या देण्या घेण्या वरवीं आमकां देवीक जिवितांत भर म्हूण आमी मागता. अशें तुजें सवें सोरोन आसलेल्या मोगान एकवटून आमी सासणाक तोखता तसलीं फळां दिवंक शेकोर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भयण मानू आतां आमी मरणाक वचूंक भायर सरतलो. हांव आनी फादर आतां सकाळच्या वेळार आमी आसचे नात. तशेंच मागता आतां फोंड्यार मागणी करूंक कोण शिमितेरीक वचूंक सोदतात ताणें आतां निमाणो आशिर्वाद दितोच रोखडेंच भायर सरचें म्हूण मागता. कांतार हिम काबार जावं पर्यंत रावूं नाकात. ओके, उपकार मागता रोखडेंच तुमी भायर सरचें आनीक शिमितेरीक वेचें. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सगळ्यांत सोरपूत भितर देव बाप पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात सोम्याचें शुभ वर्तमान परगटात. देवाचे व्हड उपकार. मागणे सामिगेल महाबडव्या लढायच्या दिसाक तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता आनी तूं सर्गीच्या तलबाराच्या कुरा देवाचे पदवेन सैत आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक हेमपणां लुटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक चडपता. आमेन. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. E8 पवित्र सोबे पासत पान 808 E8 पेज 81. पवित्र सोबे पासत आर्गा तुका बाबा आमच्या गोड्या पासत आर्गा तुका बाबा सगळ्या वांगड्या पासत आर्गा तुका बाबा आर्गा तुका बाबा. जेजू आमचो गुरू जेजूचे शीस आमी जेजू आमचो गोडी ताच्यो शेडयो आमी जेजू आमचे मोसो ताचे सादे आमी जेजू आमचे मोसो ताचे सादे आमी. पवित्र बेपासत आर्गा तुका बाबा आमच्या गोड्या पासत आर्गा तुका बाबा सगळ्या वांगड्या पासत आर्गा तुका बाबा आर्गा तुका बाबा.